दाबोळे अधिकृत बांदकामाचेर मुद्दाम कारवाय करिनात। 4 किलोमीटर रेडियसा भितर कितलेशेच बेकायदेशीर बांदकाम येवपाक लागला। पॅसेंजर विमान दाबोळे बंद करपाचो सरकाराचो हेतू आसा असो आरोप काँग्रेसीचो मणियारोट राजानो डिमेलोन केला। आरडेक्स खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। फाटी तुम्ही जाण आसतले एक MiG-29 फायटर जेट क्रॅश आणि ते पायलट हुशार आणि देवाचे कृपेन ते साल्वार झाले, पण क्रॅश खंय जाले सिव्हिलियन एरियान भितर। आता हेजे कारण कितें? हेजे कारण एज पर नेव्ही सोर्सीस सुकणे इट वॉज ए बर्ड हिट। युअर विचार इट वॉज ए बर्ड हिट या प्लेनाचो घात घेतलो। फायटर इट इज अ मिलिटरी प्लेन। सरकारान हेच्या बद्दल कांयच केलें ना, कोण उलोवंक बसून ना। जबाबदारी बाबा अशें हें जावंक शकता, आयज तें लोकां मदीं पडलें ना खरें, पूण असलो जर आजमेरी जायत जाल्यार आमची परिस्थिती गोंयकाराची कितें? एअरपोर्टाच्या रेडियसा भितर 4 किलोमीटर रेडियस भितर नुस्त्याचें मार्केट आसा। तो नुस्त्याचें मार्केट आसा, तेजी घाण खावपाक सुकणीं सुणीं माजरां येवची ना, पूण हे नेवल ऑथॉरिटीन आमच्या सरकाराक पळयला, पूण तांणी कांयच करूंक ना आयज पर्यंत। फाटीं तुमी जाणा आसतले एक डिस्प्यूट चलताले 20 किलोमीटर आनी कितें आख्खे गोंयांत आतां आडवता कलर कोडीड झोनिंग मॅप करून तयार केले नेवल ऑथॉरिटीन, आनी ताच्या प्रमाणे 4 किलोमीटर रेडियस कसलीच अडचणीची वस्त फॉर एव्हिएशन, मे बी नेव्हल एव्हिएशन, मिलिटरी एव्हिएशन और सिव्हिल एव्हिएशन, त्यो एनओसी नेवल ऑथॉरिटी कडसून घेवंक जाय। दिस इज एज पर लॉ and that these NOCs are mandatory. हे नेवल ऑथॉरिटी दिसता आणि मॉबिनाक दिसना म्हणून तशें चलना तें। हेजो हेतू आहा ताका हे सगळें कारस्थान करपाक। नेवल ऑथॉरिटीजान भोवन भोवन ह्या सरकाराक लेटर पत्रांनी बरयलां, मायडे जाल्यार पत्र कोणाक जाय तें पत्र म्हाका दाखय करचो। That illegal constructions are mushrooming within the funnel zone of the airport and within the radius of 4 kilometers, which is hazardous for aircraft approaching and taking off from Dabolie by the naval authorities, has not been challenged by our government. They have passed it and they said that as per this, they have written to them, this is the coding map and it should be followed. Can't follow it. 200 मीटर भितर सगळी बिल्डिंग आहा।